चवथीचे निमित्तान बाकीची तयारी आणि खास करून माटवळी लागता त्यो गजाली ह्यो सगळ्यो तयारी करून एक जाग्यार लोकांक बरे सामके सुंदर अशे लोहिया मैदानाचेर जे मैदानाचे फेमस मैदान जे आसा आणि ताका लागून थंय सगळे एकठांय हाडून जे सगळ्यांची सोय करप तातूंत भितर दोन गजाली साध्य जायत बरी हे आसा की जे शेतकरी आसात शेतकरी म्हणल्यारच आमचे रानांतल्यान जे सगळे साहित्य हाडपी घरांतल्यान करून हाडपी किंवा रानांतल्यान माटोळी सगळें सामान हाडपी त्यांच्या कष्टाक म्हणजे त्यांच्या मेहनतीक दाम मेळप जाता आणि जे भाविक आमी आसात जे चतुर्थीची पुजा करतात चवथ करतात तांकां साहित्य एकठांय करपा खातीर जळमळ हाडून वचपाक पडना एकच जाग्यार येयले का सगळे साहित्य जे जे कितें माटोळीचें सामान आहा तें एकठांय मेळटा ही एक बरी सुरवात आणि बरी जाल्ली आसा आनी ताका ह्या वर्सा ज्या संस्थेन सगळी तयारी केल्ली आसा जे 31 तारखेक तांचे आमी उद्घाटन करतले सकाळी 10 वरांचेर आणि 31 आणि 1 अशे 2 दीस ह्या सगळो बाजार भरप जातलो 2 तारखेक चवथ ताच्या पयलीं 2 दीस लोकांक सगळे जे भाविक आसात ते चवथीची तयारी करपा खातीर 2 दीस पयलीं लोक खास करून सुट्टी काडून म्हणटा अशें शॉपिंग करतात नेत्रावळी गांवा बरोबर सांगे मतदारसंघ तालुक्या बरोबर सरावंडींग जे मतदारसंघ आसा हांचो समावेश करून घेया ते थोडे शेतकरी भाव असतात त्या भागांनी सगळे ही रानटी पिकावळ जे आसा जे साहित्य माटोळीचे आसा ते त्या भागांनी असतात आणि दोन्ही तशें पळोवपाक गेल्यार ग्रामीण भागच जावं ते सांगे तालुका जावं तो केपें तालुका जावं ते काणकोण तालुका हे जर मतदारसंघ तालुके पळयत आणि हांगा सगळे लोक चडशे अनुसूचित जमातचे लोक असतात म्हणजे ST स्टेटस असलेले लोक असतात आणि ताका लागून बाकीच्या सरभोवतीच्या लोकांकय बी हातूंत येवपाक संदी मेळची ही हांवें विनंती तेंच्यांनी केली आणि तेमी ती मानून घेतली आणि त्या प्रमाणे आयज नेत्रावळी गांवा बरोबरच सांगे तालुक्या बरोबर सरभोवतीचे बी तालुक्याचे लोक थंय येतले जितले शक्य आसा तितल्यांक ते समावून घेतले बी पूण हातूंत फक्त एक बरी गजाल की सगळ्यांक ही सोय एकठांय करून दिवप जाल्ली आसा